मग जनो आमी मिसाच्या संभ्रमाक आयती जाती आसा देखून गुरकारांनी ह्या पुरशावाक मेळोवंक आसा थंयसर मुस्ताकिनेसच्या सुवातेर कोण गुरकार तुमी अपॉयंट जाल्ले आसात त्या पुरशावाक तुमी जॉयन जावचे देव सुतेंत भाग घेतल्यांनी ह्या पुरशावाक जॉयन जावचे
बोवाडतान वाडलेलें आनी बरोशान सोमकोचें एकवटीत पिरगस कुटाम मोगाच्यानो आज आमी संतोशाच्या उमाळ्यांनी बरोवन आमच्या देव मंदिराची वार्षिक परब संभ्रमूंक हे कुटुंब जावन सांगाता मेळ्ळ्या. आमचो पात्रोन सांत पेद्रो क्लेवर आमकां मोगासो, ताका सदांच आमी मान करता. ताचे मुखांत देवान आमच्या पिरगस कुटुंबाचेर वतलेल्या सर आशिर्वादांचो आज प्रत्येक तरान उगडास काण आमी देवाक अर्गान दिवया. आमचें पिरगस कुटुंब बळवून जायचें तर तें बावार्थान वाडलेलें जायचें, बरोशान फुडें सोमकोवचें जायचें आनी एकवटान वावुरचें जायचें. हो संदेश आज आमी मिसाच्या बलिदाना वेळार नियाळटा. देवाचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. खऱ्या जाणवायेन एकामेकाक भूतबळ सांगा. म्हणल्यार सांत पावलोन कोलेसेकारांक सांगलेल्या उतरां बराबर आमचो समुदाय देवाच्या उतरांच्या बुन्यादीचेर बांदून हाडूंक जाय. तवळ आमचो समुदाय कसल्याच वादळान संपनाशें वा सूख शिकोवण्या बुलानशें दृढ रावतलो म्हणलो विश्वास हो संदेश आटापता. सांत पेद्रो क्लेवराक समर्पिल्ली आमची पिरगस ताच्या पावलांनी सोलोवन आमच्या परिसरांत क्रिस्ता साक्ष दिवचें आनी देवाचें उतर आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी परगटचे होवी सभा म्हणल्यार बांदपाचे जिवे पातळ जावंक कृपा मागया.
तशेंच आमच्या पिरगजीक कुमक करच्या सोर दानींचेर आनी हिताचिंतकांचेर देव आपली दराळ बेसांवां वचून दी म्हूण मागया. तुझे वेदी समोर आम्ही जमल्या या जगबापा सोबत तुका भेटयता दिस तुझी गाल आमचे दयेन सोम्या भेटून बलिदान मागोंक वरा
लागीं मागूंक करपेन आयल्या आमचे म्हणले सगळे तुका अर्पिता दी तुजो दैवीक आदर आमकां सोम्या सोम्या आमी आयल्या तुज्या दारार भेटो बलिदान मागोंक वरदान दयेन तूं मारून घे बापा हे पवित्र बलिदान मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या ह्या व्हडल्या फेस्ताच्या संभ्रमाचे प्रधान याजक जावन आमच्या मदें आसात मनादेक दोतोर JB सल्डाणा. तांकां सोमेस्तांच्या तर्फेन हांव येवकार मागतां. तशेंच ह्या वेदिराच्या सर्व याजकांक हार्दिक येवकार मागतां. मुगेजनो, आयच्या मिसाचे इरादे ह्या परी आसात. पेद्रुकले वराक अर्गां जावन दितात आयरीन पिंटो आनी अरुण क्रास्ता. मोरयेच्या कथावीन कळजा वाडो. तशेंच अर्गां जावन दितात जॉन झीना डिसोजा कार्मेल वाडो. ह्या इराद्या बराबर आमच्या फेस्ताक उमो केल्ल्या सर्व आमच्या दानीक आनी मुड्डोमदारांक पसत आमी ह्या मिसा वेळार प्रत्येक जावन मागया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. 132 वर्सां आदीं जेजुईत मिशनरी हांगासर वस्ती करूंक आयिल्ले. बाब कोर्टी आसूं, बाब गविरागी आसूं, तांणी वर्त्या उमेदीन गोवळ घालून आराम केल्लें. हें ल्हानशें देव मंदीर आज एक महान सोबीत मंदीर जावन उबें जालेलें आसा. आनी आमी हांगासर जीवची सगळीं गूंड बावाडटात क्रिस्तांत विश्वास दवरून एकवटीत समाज बांदूंक लालयता. आज आमच्या पात्रोणा भगवंत पिटर क्लेवराक मान करता आसतना पेल्या थंय ताका आसलो हुस्को, पेल्या थंय ताका आसलो मोग, पेल्याची तांणी सेवा केल्ल्या बरी आमच्या जिवितांत आमच्या फिरगजेंत तो सुस्पिरीत उरता करच्याक आमचो पात्रोण आमकां कृपेच्या बेसांवांनी भरूं दी आनी क्रिस्त पावलांनी चलोवंक आमकां आदार कृपा आनी बेसांव दिवं दी म्हणून आमी मागया. नितळ काळजांनी मिसाचें बलिदान भेटोवनशाक आमची फातकां वळखून सगळीं आमी सांगता म्हणया. हांव फातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं फातकां केल्ल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडा अपराध. ह्या पासून भगवंत सदां सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची कावकुत करूं आनी आमची फातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. संसारी सर्वेश्वरा देवा
नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुदा सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या पुतांनी पवित्रत्म्या बराबर तू एकलोच पवित्र तुझे विने बरो म्हणलो कोणूच ना भाग्यवंत पीटर क्लेवराचे मजतीन तुझ्या पवित्रायन आमकां तूं पवित्र कर तुझ्या बरापणान आमची काळजां भर आनी शेकी तुझ्या महिमेवंत सरगार आमकां वांटो दी आमच्या सोम्यान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. जल्मान आमी सांपावलान गलातकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. जल्मान आमी जुदेव हेर जाती मदले पातकी न्हय तरी पूण नियमशास्त्र पाळून न्हय बगार जेजू क्रिस्ताचेर बावर्त दवरून मनीस नितीवंत जाता म्हूण आमी जाणाव. देखून नियमशास्त्र न्हय बगार क्रिस्तातय बावर्त दिता ते नितीवंतपण जोडचे पासत क्रिस्ता जेजूक आमी सतमंताव कित्याक नियमशास्त्र पाळून कोणीय मनीस नितीवंतपण जोडिना. पूण आतां क्रिस्तातय नितीवंत जावंक आमी सोदतना हेरां बरी आमी पातकी म्हूण दिसता जाल्यार क्रिस्त आमच्या पातकांचें कारण म्हणचेंगी बिलकूल नजो. हांवूच मोडून उडयलेलें हांव परत्यान बांदून हाडीन जाल्यार निजायकी हांव गुन्यांवकार म्हूण जालो. देवा पासत हांवें जियोवचे खातीर नियमशास्त्रा मरीपात नियमशास्त्राक हांव मरण पावलां आनी हाचे वरवीं क्रिस्ता सोवें म्हाका कुरसायलां. हांव आतां जियेता तो हांव न्हय बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. रक्ता मासान हांव जियेता तें जिवीत म्हजो मोग केलो आनी म्हजे पासत आपली भेटवणी केली त्या देवाच्या पुताच्या बावर्तान वरवीं हांव जियेता. देवाची कृपा इन्कार करूंक हांव तयार ना. कित्याक जर नियमशास्त्रा मरीपात मनीस नितीवंत जाता तर क्रिस्त मेल्लो तें व्यर्थ म्हूण जालें. देवाचें उतर हें. Serves
महोन्नताच्या आसऱ्याखाल रावता आणि सर पदवीधराचे सावळेन जियेता. तूं सर्वेस्पराक म्हणटा तूं म्हजो आसरो मोचे कोटे, म्हजो देव तुजेर हांव विश्वास दवरता. Moja akantan, moje sobera, सर्वेस्परा. तेद्वा कसलें सानवार तुजेर येवचे ना, कसलीच पिडा शिडा तुज्या तांब्यासरशी पावची ना. खंयच्यानी तुवेशी तुका राखून आपल्या दुताक ताणें हुकूम दिल्या. Moja akantan, moje sobera, सर्वेस्परा. तुजो भाय फातराक आदार नाशी, आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. सिंहाचेर आनी सर्पाचेर तूं पांय दवरतलोय, तरण्या सिंहाक आनी व्हड सर्पाक तूं मस्तीतलोय. Moja akantan, moje sobera, सर्वेस्परा. म्हज्या akantan, moje sobera, सर्वेस्परा. सांत पेद्रूच्या पत्रांतलें वाचप. फरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, ताणें आपले व्हड काकुळतीन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मरिफात आमकां एक जिव्या भरवशाक नव्यान जनीत केल्यांत आनी सर्गार तयार केल्ल्या एक अविनाशी आई भावीण भावना तसल्या दायजाक आयती केल्यांत. अंतीम काळार प्रत्यक्ष जावंक तयार आसलेले सोडवणेक देवाची पदवी भावार्था मरिफात आमकां शाबीत सांबाळटली. हाचे खातीर तुमी संतोश पावा. आतां थोड्या काळाक थरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटात जाल्यारय कितें जालें? फुटाक घालून व्हरोन पळयल्ल्या नश्वर भांगारा प्रास चड मोलादीक जावन आसलेलो तुमचो भावार्थ जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक आसलेल्या काळार कीर्त मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां फावो करतलो. क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यारय तुमी ताचो मोग करतात आनी आतांय ताका तुमी पळयनात जाल्यारय ताचे वयर विश्वास दवरून महिमेन भरलेल्या उतरावर्त्या संतोशान तुमी उमाळतात. कित्याक भावार्थाचें इनाम म्हणजे तुमच्या आत्म्याचें तारण तुमी जोड आसात. तुमकां मेळोवंक आसलेले कुरपे विशांत सांगून दिल्ल्या प्रावाद्यांनी ह्या मुक्ती देण्या विशांत सत्रायेन विचार आनी सोदनां केल्लीं. क्रिस्ताच्या कश्टां विशांत आनी त्या कश्टां नंतर ताका मेळची आसलेले महिमे विशांत क्रिस्ताच्याच आत्म्यान तांकां दाखोवन दिल्लें. हें सगळें खंयच्या वेळार आनी कोणा विशांत घडतलें म्हणलें तांणी सोदून पळयलें. तांचे पासत न्हय बगर तुमचे पासत तांकां प्रवाद करून सांगचें काम दिलां म्हणून देवान प्रवाद्यांक कळीत केल्लें. तांणी सांगिल्ल्यो त्योच संगती आतां सर्गींतावन आयिल्ल्या पवित्र आत्म्याचे पदवेन
तुमकां सुवार्ता परगट केल्ल्यानी तुमकां कळीत केल्ल्यो त्यो प्रत्यक्ष जाल्ल्यो पळोवंक देवदूत लेगून अत्रेकतात. देवाचें उतर हें. संभ्रमासो सर्वांक संतोषासो दुनिया देवा करगा दिवून दर्या दाबासो विश्व संभ्रमासो सर्वांक संतोषासो दुनिया देवा करगा दिवून दर्या दाबासो हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. जुवांव परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका तुम्या. तांचे पासोतू हांव मागतां, संवसारा पासोतू हांव मागिना. तुमी तुवेंच म्हजे अधीन दिल्ल्या पासोतू हांव मागतां. म्हजे आसा तें सगळें तुजेंच, तुजें सगळें म्हजेंच. म्हजी महिमा तांचे मारिफात परगट जाता. ह्या फुडां हांव संवसारांत ना, पूण ते संवसारांत आसात. हांव तुजे सरशीन पाटी येतां. पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिलाय, तांकां तुज्या नांवाच्या सक्तेन तूं सांबाळ. अशें तेय आमचे बरीस एक जावच्याक. म्हाका तुवें दिलें तांचे सोवें आसतना सक्तेन हांवें तांकां सुरक्षीत राखलें. अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलें सिद्धी जावच्याक, जांचें निसांतान जावंक जाय आसलेलें. तो एकलो शिवाय हेर कोणूच नास जावंक सोना. आनी आतां हांव तुजे सरशीन पाटी येतां. म्हजो संतोश तांकां संपूर्णपणान मेळच्याक संवसारांत आसतनाच हांवें हे परी उलयलेलें आसा. हांव तांकां तुजो संदेश दितां. आनी हांव संवसार आसूनय तशें तेय संवसाराचे न्ही. देखून संवसार तांकां द्वेश करता. संवसारांतलें तांकां काड म्हणून हांव मागिना, पूण तांकां वायट आतां राख म्हणून हांव मागतां. जसो हांव संवसार आसूनय तशें तेय संवसाराचे न्ही. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतारच सत. जशें तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोय तशेंच हांवेंय तांकां संवसारांत धाडल्यात. आनी ते सता वरवीं तुजे सेवेक भेटयलेले जावच्याक तांचे पासोत हांव म्हाकाच भेटोवन दितां. बापा, ते सोमेस्त एक जावं. तूं म्हजे थंय आनी हांव तुजे थंय एक जावन आसलेले बरी, तेय आमचे थंय एक जावन आसूं. अशें तुवें म्हाका धाडलोलो म्हणून संवसार संतांचे पासोत हें सगळें हांव उलयलां. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता.
ಗಣಿಕೈಗಾರಿಕೆ करसो एक पंगड गुंड बांय कोंडून उपरांत सुरंग करण थंयसर कितें परा मोलादीक वस्तू जावं पुरो तांबे जावं पुरो भांगार कितें सगळें मेळटा तें वयर हाडचें प्रयत्न करचो तो पंगड जावन आसलो. एक दीस अशें सुरंग कोंडुल्या लागीं तो कोसळ्ळो. ते जायते जण भितर शिरकाले. कितें करचें म्हणलें समजलें ना. तांचे पैकी एकलो तरणाटो आसलो. ताच्या लागीं बोल्सांत एक कॅन्डल आशिल्लें, एक काडयां पेट आशिल्ली. ताच्या बापायन ट्रेनिंगाक म्हणून ताका आपोवन हाडलो. बापोय पुता लागीं म्हणालो बोल्सांतलें कॅन्डल भायर काडन पेटय. आनी केन्ना ताणें ती वात पेटयली. काळोख फाटीं गेलो. भिरांत आसल्या मनशांक एकामेकाचें तोंड पळयता आसतना भिरांत इल्ली उणी जाली. आनी बापोय म्हणालो ह्या कॅन्डलाचो उजवाड ल्हानसो पूण आमकां वाट वर्साक वो ल्हानसो उजवाड पुरो. सांगात ते रावले, बरवशान ते रावले आनी साबार घंट्या उपरांत रेस्क्यू करच्याक टीम आयलें आनी तांकां ह्या उजवाडाच्या आदारान खंय आसात म्हणलें कळ्ळें आनी थंय येवन तांचें रक्षण केलें आनी त्या माट्यान तावन सुरंगातावन भायर उजवाडाक हाडलें. आनी ते दाडा तांचे मदलो एकलो म्हणूंक लागलो उजवाड तो कितलो ल्हान जाल्यारय व्हडना पूण त्या उजवाडा वरवीं आमकां ह्या व्हडल्या उजवाडाक येवंक साध्य जालें. अवघडांतलें आमी भायर आयले. हांव मग अशा भावानो आनी भयणीनो हें घडीत भोवश्यो जायत्यो संगती आटापता. निराशी जालेल्या वेळार पेटयलेलें तें कॅन्डल ती वात तांकां त्या उजवाडांत एकामेकाचें तोंड पळयतना इल्लोसो बरवसो उदेल्ल्या बरी. आनी ह्या उजवाडाक पळोवन म्हणी कोणी आमकां वाट दाखयत म्हणल्यार तसलें चिंताप, गूंड विश्वासाचें चिंताप आनी सांगातपणांत मुखार येता आसतना एकामेकाच्या सहकारान भायर येवच्याक अवकाश. भावार्थ बरवसो आनी एकवट ते स्पश्ट रितीन दिसून आयिल्लो. आनी आज ह्या फेस्ताच्या संभ्रमाक आमी नियाळचो विशय जाल्यारय तितलोच. आमचो भावार्थ कसो गूण करयेत, आमचे थंय असो बरवसो आनीक इल्लोसो फळां भरीत कसो करयेत आनी एक एकवटीत फिरगस कुटाम कशें बांदून हाडयेत हाचे विशयांत आमी नियाळ करना आसा. पवित्र सभेच्या चरित्रेचेर नदर मारली जाल्यार ह्यो संगती केदाळय गरजेच्यो आनी फळदायक. थोड्या दशकां आदीं ह्या गेल्या त्या शतमानाक आमी गेल्या जाल्यार कम्युनिस्ट क्रांती वरवीं कितलेशे फावटी क्रिस्तांव भावार्थ दंडळोवंक लागलेल्या वेळार ह्या क्रिस्तांव भावार्थ स्टालिना तसल्या कम्युनिस्ट मुखेल्यांनी नाश करचे प्रयत्न करता आसतना राजकारभाऱ्यांक कळनातल्या बरी भावार्थी लोक तांचो भावार्थ क्रिस्ताचेर पासारनूच आसलो. एकवटान ते संगातार रावले आनी कुर्सायलेल्या जेजू थंय तांचो बरवसो आसलो. देखून खंयसर कम्युनिजम आसलें आज परत फळादीकपणी पवित्र सभा क्रिस्ताचे पाटलावदार फुलोवन येवन आसात आनी भावार्थ जिवाळ जावन आसा. आमच्या DSSची चरित्रां आमी पळयलीं जाल्यार तितलेंच. खंयच्या वखदां टिप्पू सुलतानान आमकां श्रीरंगपटणाक व्हरता म्हणटा आसतना ते एकवटीत रावले. आपणाचो सादो भावार्थ कितें शिकिल्लो आसलो
तो भावार्थ तांणी उसारूंक सुरू जालो आनी तो उसारता आसतना तांच्या जिवितांत बरवसो उदेलो. 15 वर्सां उपरांत पाटी येता आसतना सगळ्यांक ते पावले आनी परत त्या भावार्थांत जिवोवचे प्रयत्न केल्ल्यान आज आमच्या सगळ्या दियेसेजींत 100 वयर इगर्जो आनी लागशिल्ल्या हेर दियेसेजींनी सयत थंय पाटी आयिल्ले भावार्थ जिवाळ कर्ण जीवन आसात. सर कश्टां दगदा मदें एक विश्वास कुर्सार मरून जिवान जाल्लो सोमी जेजू क्रिस्त आमकां सांडून घालचो ना. आज आमच्या पात्रोनाचें फेस्त वार्षिक परब करता आसतना भोवशा परत ताची एक भेट कर्ण ताचो स्पिरिती आमचो करून घेवंक आसा. 1560 इसवेंत तो देवाधीन जाल्लो. कोलंबिया गांवांत दक्षिण अमेरिकांत थंयसर स्टिमरांक खंय येवन रावतालीं आनी आफ्रिकांतावन कोण गुलामांक हाडून येताले तांचे मदें ताची सेवा. स्टिमरां येवन बंदरार रावता आसतना तांचे क्रूर मुखेली कोण आसात तांच्यो कोटो मुठी मात्र मेळटले. जेवण सोडया पिवंक उदक सयत दिनातल्या वेळार केदाळा स्टिमर येवन रावतले. आपल्या सांगात्या संगी तो धांवतलो. एका कुशीन तांकां कांय इल्लेशें खाण, पिवंक इल्लेशें उदक, गायबांच्याक वखदां. तेणे ते क्रूर मनीस जाल्यार एने हाची मोवाळायेची बिरमोतीची एक दिश्ट पयिल्लें पोटाक इल्लेशें तांकां खावंक दिवन भायर हाडटा आसतना आनी एका कुशीन ताचें मिसांव तांचे सांगाता मिसळून लंबायक इकट जाग्यार 100 आनी न्हय 1000 ते आसलेडे थोडे पटी उंदरांनी पापसून पांयांक तांच्या गाय जाल्ले आसात आनी थोडे पटी हेर पिडा शिडा आयिल्ली आसा. आपणाक इन्फेक्शन जाता म्हणून ताणें चिंतूंक ना. तांचे गाय बांदले आपणाक पिडा या मोर्न येता म्हणून ताणें चिंतलेंच ना. पूण काल्तिकाच्या स्पिरितान मोवाळाच्या स्पिरितान कोण गरजेवंत आशिल्ले तांकां ताणें एक मनशांचें गण कितें म्हणलें शिकयलें. आनी सगळ्यो संगती आमच्या पात्रोना पीटर क्लेवराच्या सांगाता घालच्यो जाल्यार मनशाच्या व्यक्तित्वाचें गण कितें म्हणलें समजून घेवन त्या कश्टाच्या काळार तांकां एक मनशा रूप मनशांचो गौरव दिवच्याक प्रयत्न केल्लें. आनी हांव चिंतां आमच्या मालगड्यांनी हांगासर गोवळ घालता आसतना इगर्ज बांदता आसतना आमची परिगती तितली बरी नातली. रानांतल्या जाग्यांनी जावं ती क्रिस्तांव अक्रिस्तांव भोव कश्टांनी ल्हानशें गुडसूल बांदून जिवच्या त्या दिसांनी असल्या मनशांक तांचेर आसले मुखेली दरबार चलयता आसतना ह्या मनशांक गण दिवंक आसा, ह्या मनशांक गौरव दिवंक आसा, तांचें संरक्षण करूंक आसा म्हणून त्या कालाच्या परगांवांत आयिल्ल्या मिशनरींनी हांगासर तें काम सुरू करता आसतना हांव चिंतां वाजबी आनी अर्थाभरीत तांणी भाग्यवंत पीटर क्लेवराच्या आदर्शाखाल ती इगर्ज बांदिल्ली. कित्याक ताणें 16व्या शतमानांत लोकांक गौरव व्यक्तित्वाचें गण नातल्या वेळार तें दिलेलें आनी ह्या परिसरांत त्या दिसांनी आज परिगत संपूर्ण बदल्ल्या. त्या दिसांनी तांचें गण उखोवन दवरचें तें प्रयत्न केल्लें. निजायकी अर्थाभरीत आनी तांकां आमी शाबास म्हणा जायस आनी धन्य देवाक असले स्थापक जेजुईत याजाक आमकां दिलेल्या खातीर आमी धन्य देवाक अर्गां दिवची भोव अर्थाभरीत. आज आमी 3 विशयांचेर नियाळ करना आसा. भावार्था विशयांत, बरवशा विशयांत, एकवटा विशयांत. हाजें पयलें वाचप आशिल्लें गालातकारां बरयल्लें आनी सगळें गालातकारांचें पत्र आमी सांगाता घालें जाल्यार थंयसर एक जोगतो संदेश मेळटा. न्हय हांव जियेतां पूण क्रिस्तांव जावं नासल्या म्हजे थंय सोमी जेजू जियेता, क्रिस्त जियेता आनी त्या क्रिस्ताच्या स्पिरिताक सरी जावन हांव जियेता आसतना
ताचे तावन हांवें स्विकार केलेलो तो भावार्थ कितें आसा त्या भावार्थाक सरी जावन साक्ष दिवची जी न्ही हांवें जियोंक आसा. आनी तें करी जाय जाल्यार सांव पावलो परत रोमाकारांक बरोवन दुसऱ्या अध्यायांत उलयता आसतना तो म्हणटा देवागेलो संदेश कितें आसा, देवाचें उगडापण कितें आसा तें आमी आमचें करून घेता आसतना त्या उगडापणाक त्या संदेशाक आमची प्रती जाप दिता आसतना ती भावार्थाची जाप जाता. ह्या भावार्थाच्या रितीन आमी स्पंदन करता आनी केन्ना तो भावार्थ आमच्या जिवितांत रुथा करचे आमी प्रयत्न करता. परत आनी परत देवाचो संदेश आमचो करून घेवंक साध्य जाता. देखून मुखारून परत एफेस घरांत बरयल्या पत्रांत तो म्हणटा भावार्थ एक देवा गेलें देणें आनी तें धर्मार्थ रितीन आमकां दिलेलें आसा. मातयेच्या आयदनांनी आशिल्लें तें दिर्वें आमी जागृतकायेन सांबाळूंक आसा. आनी तो संदेश आमकां आर्वा फिरगस घरांक खंडी जावन गरजेचो. आमकां फाटल्या 100 आनी चडीत वर्सांनी मेळिल्लें तें भावार्थाचें दिर्वें कितें आसा तें भक्तीपणान जागृतकायेन आमी सांबाळच्याक थंयसर एक स्पश्ट संदेश भावार्थांत रोमलेले व्यक्ती जावन आमी आमचें फिरगज कुटाम बांदून हाडूंक आसा. परत आमी मुखार वता आसतना आज दुसऱ्या वाचपांत सांत पेद्रून बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप थंयसर विश्वासाक आनी बरवशाक लक्ती जाल्लो संदेश आमकां मेळटा. आमचो बरवसो कुर्सार मरोण जिवांत जालेल्या क्रिस्ता सोमयातय. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ता विणें क्रिस्ताच्या कुर्सा विणें आशेवन रावच्याक आमच्या लागीं कितेंच ना. आमी आशेवचें आनी बरवचें कितें म्हळ्यार आमकां एक दीस कुर्सार मरोण जिवान जाल्ल्या सोम्या जेजू थंय एकवटोंक आसा. त्या एकवटांत आमी रावोंक आसा आनी ताका पुराक जावन परत आमी सांपावलून रोमाकारांक बरयल्या पत्राक वेता आसतना परत एक अर्थभरीत संदेश. ह्या क्रिस्तांव जिवितांत तूं भावार्थी जिवीत जियेताय जाल्यार ती तुका सोबीत बिछाने जायना, बरीशी गजडी जायना. कांटे कुंटे फांटे आसतले ती वाट कश्टांची. त्या कश्टांत तूं सोंसणीकायेन रावताय जाल्यार आनी त्या सोंसणीकायेन तूं जियेत आसतना परत बरवसो तुजे थंय उमाळून येतलो. हे कश्ट सगळे क्रिस्ता सोमयाच्या आदारान पाशार जावन येता आसतना परत हांव क्रिस्ता थंय जिवन जावन जिवाळ जिवीत जियेतलो म्हणलो बरवसो हुस्को आमचे थंय रुथा करूंक साध्य आसा म्हणून सांत पेद्रू तशेंच सांत पावलो आमकां बरी शिकवण बरवशा विशयांत दितात. कश्टा मदें सोंसणीकायेन राव आनी हें सगळें पाशार जावन येतलें आनी तुका तुवें आशेल्लें तें बाग बरवशेचें बाग तुका मेळटलें. भावार्थ बरवसो आनी एकवटा विशयांत उलयता आसतना जुवांवच्या वांजेलांत हांव 17व्या अध्यायांतलें वाचप विंचून काडलेलें आसा आनी सगळो तो अवस्वर ह्या सगळो वांजेल जेजूच्या कुशे विशयांत आपल्या शिसां विशयांत कितें आसा तें अर्थाभरीत रितीन सांगता. म्हजी आशा इतलीच तो म्हणटा तुजेर विश्वास दवरलेले या तुवें म्हज्या हातांत दिलेले कोण आसात तांणी सगळ्यांनी एकवटान रावच जाय. एका मनाचे आनी एका काळजाचे जावन जिये जाय. आनी आमी निजायकी धर्मदुतांच्या कृत्यांक गेले जाल्यार सुरविलो तो भावार्थी लोक एका मनाचे आनी एका काळजाचे जावन आसले. आपणा लागीं आसलें एकामेका सांगाता वांटून घेतले. धर्मदुतांची उतरां आयकोवच्याक ते सांगाता मेळटले. देवाचें भजन करच्याक देवळांत ते वचून आसले आनी तांचे मदें एकवट आसलो. देखून परत सांत पावल कोरिंथकारांक बरयता आसतना तुमी खंय तावन आयल्यार वडना तुमी एक जोमो म्हळ्यार उडासोरा. हांव पावलुसो, हांव जुआंवसो, हांव जुआं बाप्तिस्ताचो, हांव आपोल्लोसो, हांव त्या मनशाचो ह्या मनशाचो तो व्हडलो हो धाकटो तो भेदभाव आमकां नाका. ग्रेस्तांनी एका कोणशाक वचून व्हडलें पकवानाचें जेवण जेवचें नाका. दुबळ्यांनी धरणी बसून ल्हानशें पेज आनी चटणी जेवची नाका.
जर तर सोमयाच्या मेजा भोंवती तुमी येतात जाल्यार वांटून घेवचो स्पिरीत रुता करा आनी जिवीत बरें करना आमी एक कोटीत समुदाय बांदता म्हणलें हर एकल्याक दाखोवन दिया. आनी आज संवसाराक आरवा फिरगस घरां जावन आमी कांय एक संदेश दिवचो आसा जाल्यार आमचे मदें एक कोट आसा. नाही आमकां समस्या नात म्हणणे समस्या दराळ आसात. ह्या सगळ्या दराळ समस्या मदें आमी एकवटीत परजा. आमी एक लोक कुर्सायलेल्या त्या जेजू थंय जियोचो एक लोक ताचेर बरोवचो ताचेर पातुवचो आनी ताणें आशिल्ले बरी एक कोटी जावन जियोचो वो समुदाय म्हणून दाखोवन दिलें जाल्यार जिवीत अर्था बरीत. बाबानो भयणीनो, भावार्था विशयांत उलयता आसतना बरवशा विशयांत उलयता आसतना एकवटा विशयांत उलयता आसतना आमकां येवच्यो ताळण्यो खंयच्यो ह्या आयच्या संदेशाक सरी जावन आमच्या जिवितांत क्रिस्ता सरशीन एक नवी वाट धरच्याक गरजेच्यो संगती कितें. आमच्या मंगळूरच्या दियेसीचेर विविध फिरगजांचेर नदर मारल्यार एक बेजाराची गजाल कितें गी म्हळ्यार आमी आयताराचे मिसाक येवचे क्रिस्तांव पूण खंय सर्गी आयतारा ही गरजेंत त्या सोम्या जेजूचेर दवरलो तो विश्वास कितें आसा तो भावार्थ तो विश्वास भायर खंय सर्गी जायते पटी पाळूंक ह्या जियोंक आमी सुकोवन पडटा. वय खऱ्या देवाची निजा देवाची भेट करण आमचो भावार्थ पासारता जाल्यार जायते पटी आमच्या परिसरांत अशे अनभावार्थी भावार्थ नातलेले हेरा धर्माचे कोण आसात तांचे सांगाता खंयच्यागी दिवळाक वेचें माट मंत्र केला म्हणून काडचें या कोणा लागीं खाणीक दान दिवची न्ही. देवात हांव म्हाका जाय जाल्लीं सगळीं बेसांवां मेळटा जाल्यार खंयच्यागी सुब्रमण्य आनी खंय कोणशांत आसल्या टेंपलांक आमी आमची खाणीक दान दिवची सूख तुगी अर्थ बरीत गी. ह्या निजा देवाची सेवा करतले आमी देवसाराच्या पाटल्यान वेचें सारकें गी माट मंत्रां करचें सारकें गी. हें सगळीं सवालां आमी इसारूंक जाय. देखून भविश्या आज हें फेस्त आचरण करता आसतना भावार्थी एक कोटी जमो म्हणल्यार तुमी दाखोवन दिवंक कुशी व्हरता जाल्यार असल्यो आड व्हरलेल्यो करण्यो आसात जाल्यार देवाक मान दी म्हणल्यार त्या उपादेसाक वेच्यो तसल्यो संगती आसात जाल्यार आमचो भावार्थ उणो जावन शीण जावन असलीं कर्तुबां आदारचें आसा जाल्यार तें आमी बंद करी जाय. भविश्या तें एक पंत आव्हान कित्याक म्हळ्यार जायते पटी आमचो भावार्थ इतलो बळादीक आसना. देव करनातलें देवसार करता कोण ना म्हणल्यार तसलें एक धैर्य कोण ना. पूण देवसाराच्या सगळे प्रास निजा देवाचे सकत चड बळादीक म्हणलें समजून घेवन जर तर आज भावार्था विशयान तुमी नियाळ करतात त्या भावार्थाच्या स्पिरितान निजा देवाकच चिडकोन रावचें एक पंत आव्हान घेया. एक स्पश्ट निर्धार करा तें गरजेचें. आमी बरवशा विशयांत उलयल्या आमचो बरवसो आमकां निराशी करिना म्हणून जायते बटी मोरनाक मिसाक आयिल्ल्या वेळार लितुर्जींत वाचपांनी आमकां आयकूंक मेळटा. आमचो बरवसो कितें जो कोण कुर्सार मरून जिवान जालोलो जेजू क्रिस्त आसा तो आमकां ह्या संवसारांत सांडून घालचो ना. ह्या मरणा उपरांत आमी मातयेक सारें जावचें ना. बदलाक देवाक आमी भेटतले देवाक आमी रूप पळयतले म्हणलो आमचो बरवसो. आजकाल आयलेल्या सिद्धांता वरवीं एक विशिश्ट रितीचें चिंतप लोकां मदें आसा. थोडे बडी पयश्या वरवीं तें जाता. मनीस आजकाल देवी ना देवसारी ना म्हणल्यार बरी जियेता आनी थोडे बडी म्हाका देवाची गरजच ना. ह्या संवसारांत कितें आसा म्हाजा मार संतोश पाव मेल्या उपरांत कितें तें म्हाका बडोवन वचोंक ना. पूण क्रिस्ती भावार्थी जावन आसल्या आमी ह्या संवसारांत सगळें आखेर जाता म्हणल्यार त्या सिद्धांत प्रकार जिवचें न्ही. बदलाक क्रिस्ताचो तत्व कितें आसा सिद्धांत कितें आसा आमी जियेतले. क्रिस्ता थंय ससनाक जियेतले. जेजू मेलो जेजू जिवान जाला जेजू नव्यान येतलो आनी तो आमकां सगळ्यांक ताचेर विश्वास दवरतल्यांक सर्गाक आपोवन व्हरतलो म्हणलो एक खरो बरवसो कितें आसा तो आमी खंडीत जावन रुता करूंक आसा. आमी एकवटा विशयांत उलोवन आसा.
बापा ते सगळे एक जावं. पूण आजकाल आमच्या मदेगात वांटे फांटे जाता आसतना ह्या आमच्या कुटुंबाचे घरांचे दोरे व्हडले व्हडले जाता आसतना भायल्याक आनी भितरल्याक संबंदच ना. ल्हान संगतींनी वाड्याच्या जमत इतावन सुरू करून व्हडल्या व्हडल्या संगतींक येताना थोडे पटेन काजारांक आपयताना सयत व्हडांक मात्र आपणे म्हज्या खालेतीच्या मात्र आपणे दुसऱ्या सांगाता हांव बरसाना म्हाका बरसूंक नाका असल्या चिंतपांत फिरगजेचो एक कोट बांदून हाडच्यांत कईंगी आमी फाटी पडटा. आनी थोडे पटेन शुल्लक कारणा खातीर ल्हानशें आसलें आसलें सुकरुंडे जाता आसतनाय परत फिरगज कुटुंबाचो एक कोट नास जाता आसतना निजायकी आमच्या सुत्तुरांत सेरसामारांत आमच्या झगड्या वरवीं आमच्या लढाये वरवीं आमी पेल्याक क्रिस्ताक एक साक्ष दिल्ल्या बरी जायना. आनी जर तर ती साक्ष दिल्ल्या बरी जायना जाल्यार ह्या परिसरांत आदी म्हाका आमच्या वडिलांनी केल्ल्या बरी मालगड्यांनी केल्ल्या बरी खंयच्या वखदां आमी निजायकी सुवार्ता परगट करून ह्या आमच्या जिणे मारिफात क्रिस्ताक साक्ष दिवंक साध्य आसा म्हणलें तें आत्मावलोकन हांवें आनी तुमी सगळ्यांनी बरें करून करूंक आसा. आखेर करतना तुमकां एका सांताच्या जिवितांतलो ताणें बरयलेलो एक ल्हानशी एक संगत हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेतां. भाग्यवंत आंद्रो क्रेट म्हणल्या गांवांत तो बिस्प जावन आसलो आनी लोकां लागीं उलयता आसतना तांकां शर्माव दिता आसतना तो एक पटी अशें म्हणूंक लागलो. जेरुजलेम शहराक थंयसर गाडवाचेर बसून सोमयाचें येणें जाता आसतना जैतुनाच्यो ताळयो तांणी घेतल्यो आनी होजान्ना दाविदाच्या पुता म्हणून ताका मान करून तो सोमी सोडवणदार म्हणून ताका स्विकार करून स्वागत केल्लो. मुखारून तो म्हणटा फिरगज कुटाम जावन जियेताले आमी सोम्याक होजान्ना म्हणून जैतानाच्यो ताळयो घेवची गरज ना. ताळयो आमी घेजय आमच्या बऱ्या करण्याच्यो आनी त्या बऱ्या करण्याच्या कर्तुबा वरवीं होजान्ना दाविदाच्या पुताक म्हणून आमी सांगलें जाल्यार सगळो लोक ताका वळखूंक शकतालो. त्या बऱ्या करण्याचो उजवाड कितें आसा कशें आदी म्हाका ते जाणटे मनीस येता आसतना ते गवळी सोम्याक भेट करच्याक थंयसर गर्दनाच्या खावणे लागीं येता आसतना बेतलेमा शहराक येता आसतना उजवाड फांकलो तशें आमच्या बऱ्या करण्याचो उजवाड फांकलो जाल्यार आमचो सुबावार्थ घट जाता. आमच्या बरवशेची वाटे परत रुता जाता आनी आमच्या एकवटीत स्पिरितान बऱ्या करण्या वरवीं हेरांकी आमी मार्गदर्शन दिलेलें बरी जाता. आमचो एकवट वाडून येता मात्र न्ही पेल्यांक सुवार्ता परगट केलेलें बरी जाता. देखून आज हें फेस्त आचरण करता आसतना खंडी जावन आमी आमचो बावार्थ गूंड करतल्या म्हूण आमच्या पात्रोनाक बाचल्या बरवशान आमी जिवन फुडें सरतल्या आनी क्रिस्ताच्या कश्टा मरणा जिवितांत वांटेली जातल्या आनी आमचे हंकार आमचें वडपण न्ही सोम्या जेजूचें वडपण आमी वाखणतल्या म्हणून ताका आमी आज स्पश्ट सांगया आनी एकवटीत कुटाम बांदून क्रिस्ताक साक्ष जावच्याक ताची सुवार्ता परगट करच्याक ह्या जुबलेवाच्या वर्सा ते मिसांव मुखारून व्हरच्याक सोमी जेजू आमकां कुरपेची बेसांवान दिवं दी म्हणून आज ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमेन. एकच देवाक सतमानता सरपदवेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ता सतमानता देवाचो एकलो सुपूत तो सरकाळा आदी पापा दावन जल्माला देवा दावन देव उजवाडा दावन उजवाड खऱ्या देवा दावन उब जाल्लो खरो देव तो देवा दावन जल्माला ताका रोसूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां पासत
आनी आमच्या सोडवणे पासून सरकार तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून पॉन्स पिलाताका ताका कुर्सार मारलो ताणें कसमरान सोंसले आनी ताका आनी खेपिलो आनी पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो सरकार चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांच्या आनी मेल्ल्यांची मुंजबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवट शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्या आसत मानता ईश्वर आनी जीव दातार तो बाबा आनी पुता तांव निर्जाला बाबा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुतावरी स्थापले पवित्र सभे सतमानता पातकाच्या पक्षाच्या खातीर हे पवित्र स्नान आसा म्हणून मांडटा आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी ससनी जिविताक विश्वासून रावता आमेन. भावार्थांत थिरायलेले बरवशान जिवाळ आसचें एक कोटीत फिरगस कुटां बांदून हाडच्याक सोम्या जेजूचो कुरपेचें बेसांव आनी आदार आमकां गरज आसा. हे मतीन दवरन आमची प्रार्थना सोम्या हुजिरात आमी दवरया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेचो वडील बापा साहेबाक दिएसीसीचे वडील सौर बिस्प साहेबांक आनी पवित्र सभेच्या सौर मनियाऱ्यांक आमच्या सोडवंदराचें मिसांव मुखारून व्हरूंक सांपेद्रो क्लेवराचें प्रेरण तांकां लाभशें कर म्हूण मागता हांव. जवाब बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. बापा विविध धर्माच्या जातीगतीच्या संस्कृतीच्या लोकांनी वस्ती करच्या आमच्या देशांत आनी आमच्या परिसरांत आमच्या राजकीय धर्मीक आनी सामाजीक मुखेल्यांनी शांतीगती वावरूंक आनी दुबळ्या लोकांच्या गरजांक पावोवंक तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. दयाळा बापा आमच्या पिरगेजांतले सर्व वाडे आनी वाड्यांत निस्वार्थी सेवा दितल्या गुरकार आनी प्रतिनिधींक वाड्याघरांत पावन बरो सहकार लाभसो कर. आमी सर्वांनी एकामेका विशयांत वायट खबरो उलयनासतना आनी नांव पाड करिनासतना पिरगजेच्या एकवटा खातीर वावरूंक आमकां बरें मोन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. काकुळदारा बापा आमच्या फिरगजेच्या सर पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांची पिडा आनी कश्ट सोंसणीकायेन सोसूंक तांकां बळ आनी घटाय दी. पिडेस्तांची आनी प्रायवंताची साकरी करतल्या कुटुंबाच्या सांद्यांक संतोष फावो कर आनी तांच्या सेवेक फावो तें इनाम लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. दयाळा बापा ह्या फेस्ताच्या संभ्रमाक आदार दिल्ल्या दानीचेर आनी प्रायोगांचेर तुजी आशिर्वादां राशेनी वत. तशेंच ह्या पिरगजेच्या बऱ्यापणा खातीर वावुरच्या पिरगज विगाराचेर गवळीक परिशदेचेर धर्मीक भयणीचेर आनी विद्या संस्थाच्या सर सिबंदीचेर बेसांवांचो शिवर दाराळ मापान वत म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. मुगाळा बाप्पा शिकपा खातीर आनी वावरा खातीर परगांवांत तशेंच घरांत रावन पयस आसा आमच्या पिरगज कुटुंबाच्या सर भावा भयणीक भलायकेंत सांबाळ आनी तांच्या मिनतीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांकां सर वायटा विघ्नांतावन राख म्हणून मागता. बापा आमचें मागणें आयक. मोगळा बाप्पा आज आमच्या पेस्ताच्या संभ्रमाचे प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या बाप जे सल्डानाचे तशेंच आज 6 बेटवणी केल्ल्या सर याजकांचेर तुजें बेसांव घालून तांचें मिसांव सुपळ कर. तशेंच आमच्या फिरगजेतावन देवाचे सेवेक गेल्ल्या सर याजक आनी दर भयणी भाव भयणीचेर तुजो आशिर्वाद पडूं तांच्या वावरांत तांकां जैतला भंय म्हूण मागता. बाबा आमचें मागणें आयक. एक घडीभर मौनपणी आमची खासगी प्रार्थना कितें आसा ती सुम्या हुजीर दवरया. दयाळ बापा
आमी उसारिल्ली आनी उसारिनांतली सगळी मागणी तुजन आसाय. आमच्या सगळ्यां जिवीतच ह्या आल्तारा मुळांत आयच्या फेस्ता दिसा समर्पण दवरता हांव. भावार्थांत आमकां घट कर, आमचो बरवसो तीर कर आनी एक कोटीचो स्पिरितान आमी जियोवच्याक तूं आमकां सर्गी वाटेन चलय म्हणून आमी तुज्या लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Yeah.
कोणी परता भुरगीं तुजी अर्पुच्या कामकास्या बलिदाना स्वीकार कर सोम्या तूं आमकां अर्पुच्या कामकास्या बलिदाना स्वीकार कर सोम्या तूं आमकां बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकणी महिमेक आमच्या नित्य पवित्रच्या गावात सर्वस्वर मानून घेवं. सर्व पदवेदार देवा तुझ्या भक्ताचे महिमे खातीर आमी हो वांकणेचो यज्ञ तुका समर्पिता आनी सर्व आत्म्या कुडीचें निर्फळपण तुका दिवन आमकां तूं पवित्र कर म्हणून नम्रतायेन तुजे लागीं मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळयांनी सर थंय आमी तुका दीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमच्या दीन वासण्याची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दीन वाचता जाल्यार हें तुजें सामकां आनी एक देणे. आमच्या दीन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल सडाना तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी सुद्दां तुज्या कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती निरंतरी गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवान ऊन सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. ऊन सर्गी तुकाचे बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजें जावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदें ती जावन अस्तम ते पर्यंत तुका निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजातून समयता साय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका बेटोवच्या आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगा जावच्या तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समार्पूंची. तेच परी जवान जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दीन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी सासणी कराराचें हें रगात पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोतलें हें म्हज्या उडासाक करात.
बावरता सगट परगटुया. जीवन कोणावर तुवें आमकां सोडयलाय सोबिया. संवसाराच्या सडवंदारा आमची सडवण जय क्रिस्ताचे जय. बापा आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोसल्या कश्टा मरणाचो तेज्या नंतर बरी पुनर्जिवानपणाचो आनी सरगार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दितात हें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवी सभा तुका भेटयता. तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताज्या पवित्र आत्म्यान आनी जेजू सोबे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोवभगेवंत ओंकार मरियेच्या तुज्या भगेवंत मृतांच्या आनी वैभवी रक्त सक्षांच्या भगेवंत पेद्रू क्लेवराच्या आनी समेस्त भक्त संगता तुवें विसरून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळे संवसारांत शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भगेवंत बापाच्या पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मनेऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे सांगता ह्या संवसारांत वाडसुरे तुज्या पवित्र सभेक बावडतांत आनी प्रती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कळवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मायपासान तुज्या रासांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. भावार्थ बरवस आनी एकवट ह्या त्या सवांक गरज आसची. आमच्या फिरगस कुटुंबाची सगळी मागणी सांगाता घालन जेजू लागीं आमी मागणें करया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुजे उदार कावकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. मोगस आनी एकवटाचो गुरूस जावन एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे
शेळिये संसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती तिच्या जेवणांत वांटेली जावं जगा पयलेली आमी सगळीं सुभागी म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली
सोम्या जेजू ह्या बलिदानांत तुजेंच मांस आनी रगत आमकां दिवन आमकां आत्मीक घटाय तुवें दिल्ल्या पासत आमी तुका अर्घ दिता. आज आमच्या पिरगजेचें वार्षिक फेस्त आचरण करूंक आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. आमच्या पात्रोनाच्या मजतीन आमच्या पिरगज कुटुंबाचे तुवें वतलेल्या सबार कृपे देण्या पासत आमी तुका अर्घ दिता. सोम्या जेजू आमचें पिरगज कुटुंब भवार्थांत वाडल्लें तुका पळोवंक जाय. जिबलेवाच्या वर्सा आमचो भवार्थ घट कर. आज आमी आयकल्लो संदेश आमच्या जिणयेन पाळूंक तुजी सकत आनी कृपा ह्या येवकरिस्ता मुखांत आमकां लाभशी कर. पिरगजेच्या आयोजनांक आनी कार्यक्रमांक तांकी पुरतो सहकार दिवन आख्या पवित्र सभेच्या मिसावांत आमी वांटली जायशें कर. सोम्या जेजू आमच्या पिरगजेन सेवा दिल्ल्या सर हेजाकांक धर्मिकांक आनी सर मुखेल्यां पासत आमी तुका अर्घ दिता. तांच्या वावरान आनी निस्वार्थ सेवेन आज आमची पिरगज उंचल्या स्थानाक पावल्या. तांणी आराम केल्ले मिसांव मुखारसून व्हरूंक होच येवकरिस्त जावं आमकां बोळ आनी सकत. आमी सर्वांनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन आमचो पिरगज समुदाय एकवटीत आनी बळवंत करूंक आमकां कृपेन बर म्हण मागता. अर्घां तुका सोम्या जेजू. अर्घां तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. जय जय तुका सोम्या जेजू. जय जय तुका सोम्या जेजू. वाटेर म्हाका सेगादा
दयची म्हाका प्रार्थन करता कालतेपणान सेवा तुजी करता नितळ मनान प्रार्थन करता कालतेपणान सेवा तुजी नितळ मनान अर्गां तुका जेजू सोम्या वंदन तुका मोच्या धन्या अर्गां तुका जेजू सोम्या वंदन तुका मोच्या धन्या मोरनान तुजी कृपा हांव नियाळटा भक्तीपणान करता आराधन अर्गां तुका जेजू सोम्या वंदन तुका मोच्या धन्या प्रार्थुयां सर्वेस्परा बापा तुझ्या भक्ताचो मरणाचो दीस ताच्या सर्गीच्या जिविताचो जल्मा दीस म्हणून वळखून आज आमी ह्या दिनवासनेचे जेवणांत वांटो घेतलो आसा तातूंत आमकां पिटर क्लेवराच्या पावलांनी चलोवंक नवी गटाय तुवें दिल्याय ह्या तुज्या देण्याचो दिनवाशी काळजान उपयोग करन दिसान दीस अदीक आमी पवित्र जावं आनी सर्गींच्या आनंदाच्या जिविताक बेगीन जल्मोवंक तूं आमकां फावो कर म्हणून तुज्या लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं दिसाचो विशेष आशिर्वाद घेवच्याक तकल्यो बगायात संत भक्तांची आज आमी परब संभ्रमल्या तांची महिमा आनी संतोष देवातावणूच येता तो सुदेव तुमकां सदां आपल्या आशिर्वादांनी भरूं भगवंत पिटर क्लेवराच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटूं ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून देवाच्या आनी पेल्याच्या साखरेक तुमचें काळीज आनी मोन लावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो सर्गींच्या वैभवाक आपली भुरगीं पावलीं देखून देवाची पवित्र सभा आनंद भरीत आसा तुमी सगळीं आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक पावो आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे सदां आसूं वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटां बसात पयले सुवातेर हांव तुमकां आमच्या फेस्ताचे हेच्या फेस्ताचे हार्दिक शुभाशय पाठयतां तशेंच आमचो पात्रोन सा पेद्रू क्लेवराचें विस्तार बेसावां आमच्या सुमेस्तांचेर आनी आमच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतल्या सर्व सैऱ्यांचेर हांव मागतां आमच्या फेस्ताचो संभ्रम बऱ्या तरान चलोवन व्हरूंक मजत दिल्ल्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितां तशेंच गेले त्या आयतार आमच्या कोंप्रेसो आयतार आनी आज फेस्ताची देवस्तुती आनी संभ्रम भोवापूर बायण चलोवन व्हरूंक आमकां कुमो केल्ल्याचो हांव उपकार मानतां आज मिसाचे प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान भेटयलेल्या मानदीक बाप मानदीक दोतोर JB सल्डाणाक हांव देव बरें करूं म्हणटा ते प्रस्तुत BJ बिर्गेजीचे विगार कातोलीक सभेचे दियेसीचे आत्मीक निर्देशक आनी तुमकां सुमेस्तांक कळीत असले प्रकार बिस्पाच्या हुद्द्याक एक पावते अभ्यार्थी म्हूण तशेंच जावं दी म्हूण आमचे सर्वांचें मागणें हांव आनी फादर JB पयलें आमी दोगी मडांका बिर्गेजीचे तशें आमकां भोव लागशिल्ल्यान वळख आसा
हांव वर्द मेळ्ळें थोडी वर्सां बिदराक गेलो आनी फादर JB उंचल्या शिकपाक म्हणून बेल्जियमाक गेले. अशें थोड्या अवधेक पयस आसल्या उपरांत परत एक फावटी आमी सांगाता वावर सावकास आमकां मेळ्ळो. हांव विगार जावन नित्यधर पिरगजेक आनी ते विगार वार जावन पेरमानूर पिरगजेंत म्हणजे आमी एकाच वाराड्यांत सांगाता आसल्या. ते तांच्या सांगाती याजकांक बऱ्यान पळयतात. तांकां ते बरे अवकाश दितात गूण चिंतपाचे आनी एक महान संघाटक ते जावन आसात. तांचे शाती विशेश हांवें पळयल्ले काही म्हळ्यार पेरमानूर पिरगजेंत 300 वर्सांचो संभ्रम आसलो. तो सगळो गांव सांगाता हाडलो. हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम एकाच वेदीचेर सांगाता येवन कार्यक्रमां मांडून हाडली. एका नमनेचें कन्नडांत एक बेसुगे म्हणटात. विविध धर्माच्या लोकांचो थंयसर एक सम्मेळस आसा केल्लो. अशें ते एक नियंत्रण करचें आनी ह्या विविध धर्माच्या लोकांक सांगाता हाडचें एक महान कार्य तांणी मांडून हाडलें. आनी तांची निजायकी हे एक सांबाळलेली कीर्त तांची देखून फादर JB सल्डाणा आज हांगासर येवन आमच्या फेस्ताचे प्रधान याजक जावन बरो एक अर्थाभरीत प्रसंग तुमी दिला. आमच्या ह्या संभ्रमाचो विशय ह्या थीम आसलो भवार्थान बदललें बरोवशान चमकोचें एकवटीत फिरगज कुटाम. ह्या विशयांत भावार्थ आनी बरोवसो आनी एकवट ह्या विशयांत तांणी आमकां भरपूर उदाहरणे मुखांतर एक कितें अर्थाभरीत संदेश तांणी दिला. आनी खंडीत हो संदेश आमच्या जिवितांत आमी पाळन एकवटीत पिरगस कोटाम आमकां वृता करूंक साध्य जातलें. आनी प्रत्येक जावन ह्या जिबलेवाच्या वर्सा बरोवशान आमी फुडें समकूंक आमकां साध्य जातलें. देखून तुमचो हांव उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या सगळ्या पिरगजे तर्फेन तुमकां धन्यवाद. तशेंच आमच्या वाराड्याचे विगार वार भोवमनादीक वाल्टो डिमेल्लो आज आमचे सांगात आसात आनी आमकां तांचें मार्गदर्शन आनी पाठिंबो दिवनूच आसात. खंयच्याय संदर्भार कसलीय वस्त आमकां जाय जाल्यार कितें एक बऱ्या मनान म्हणलें बरी आमी विचारच्या आदींच तुका कितलें जाय तशें त्या रितीचें चिंतपाचें ते आमचे मुखेली. तांच्या मुखेलपणान वाराड्यांत हर एक कार्यक्रमां भारी बरी म्हणजे ग्रँड जावन जाती आसात. तांच्या उदार मनाक बऱ्या मनाक तांच्या भलादीक वेळ आमच्या संगत तांणी दिल्ल्याक हांव तांचो उपकार बावडटां आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तांचे बराबर मस्त जण याजक आसात. आतां हांव कोणाचें नांव काडूंक वचना. आमच्या वाराड्यांतले सबाळ जण याजक आमच्या सांगात आसात. एकलो ह्या दोग कितें ना तांणी जायना म्हणून कारणांतर येवंक जायना म्हूण सांगलें पूण मागीर जेवणाक ते येतात म्हणून आमकां कळयलां खुशीस. तशें वाराड्याचे पाद्र्याप आसात. तशेंच आमच्या पिरगजेचे याजक मस्त जण आज हांगासर आसात. दुसऱ्या पिरगजांनी ते सेवा दितले आज हांगासर आयल्यात. प्रत्येक जावन कोडयाळच्या रुजायेचे विगार म्हणजे विगार वार मंगळूर एपिस्कोपल वाराड्याचे विगार वार भोवमनादीक बाप वालेरियन आमचेच गांवचे ते हांगासर आसात. तशें आमच्या पिरगजेचे मस्त याजक आज हांगासर आसात तांचो आनी तशेंच पयस जावन आयला गुलबर्गा जावन आयला फादर एरन वास तांकांय देव बरें करूं. सक्कड याजकांक हांव एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. फेस्त आचरण समिती जावन आमच्या गवळीक परिशदेन जबाबदारी बऱ्या रितीन चलोवन व्हेल्या. उपाध्यक्ष श्री लियो पिरेरा, कार्यदर्शी श्री लॉरेन्स पायस आनी आयोगाची संयोजकी श्रीमती ज्योती मोंतेरो हांचो हांव उडास काडटां. आनी तांचे बराबर 9 वाड्यांचे गुरकार प्रतिनिधी संघटकाचे अध्यक्ष कार्यदर्शी आनी ह्या सगळ्या गवळी परिशद सांद्यान हें फेस्त भोव आपुलबाय मांडून येलां
पोरच्या दिसा हांगासर श्रमदान आसल्या वेळार उपाध्यक्षान ताचे मेलविचारण कार्यदर्शिनी आमच्या हांगा रावून सगळे प्रोग्राम बऱ्या रितीन चलोवन व्हेला आनी सकड वेवस्था बऱ्या रितीन जाल्या देखून ह्या गवळीक परिस्थितीच्या संद्याचो हांव प्रत्येक उपकार बावडटा. कुंभरेच्या आयताराक येवकरिस्ताचें वाहन दिल्लेल्या श्री थॉमस क्रास्ता तशेंच वाहन असो चालक जावन आयिल्ल्या श्री मतेश क्रास्ता तशेंच गायनाक वाहन दिल्लेल्या श्री जस्टन वास आनी चालक जावन आयिल्ल्या श्री सुनील वास हांकां देव बरें करूं आनी सावंड आनी जनरेटर वदक आसलेल्या वास इव्हेंट्स असो मला श्री संतोष वास तांकां देव बरें करूं म्हणटा. संत रुकलेवरची इमाज आनी येवकरिस्ताचें वाहन सोबीत तरान डेकोरेट केलेल्या आनी आल्ताराचें लायटींग केलेल्या श्री विवियन पायस आनी तांच्या संगत दिल्लेल्या आमच्या ICYMची इवाजन स्टीफन प्रिन्सन एन्सन आनी कोण आसले तांचो समेस्त तांचो हांव एका सुत्रान उपकार बावडून देव बरें करूं म्हणटा. फेस्ताक तयाराय जावन श्रमदान आनी डेकोरेशन घालूंक शुक्रारा आनी शनिवारा दीस आमी वाड्या घरांक आपयल्लें. वाड्याच्या गुरकारांनी मुखेलपण घेवन तांकां सगळ्यांक आपणान बऱ्या तरान डेकोरेशन आनी केलां. देखून तांच्या सेवेन आनी तांच्या त्यागान आमची इगर्ज आनी इगर्जेचें बोवार नितळ आनी सोबीत तरान सुरंगार आयला तांचो हांव उपकार बावडटां. तशेंच आमच्या उपाध्यक्ष श्री लियो पिरेरान ह्या श्रमदानाच्या वेळार रिफ्रेशमेंट्स आनी कितें कावंक पप्सुगी आनी कितें पुरा तवळ तवळ तो आण दिवून आसलो आनी ताचें बिल्ल विचारल्या तो म्हणलो हे म्हज्या लेकाचे फादर म्हाका देवाचो आशिर्वाद मेळ्ळ्या पुरो म्हज्या लेकाचे आसूं दी म्हाका बिल्ल दावचें नाका म्हणलो. अशें लियो पिरेरा तुज्या बऱ्या मांडाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या गायन मंडळीन आज फेस्ताक तशेंच कोंपरेच्या आयताराक बरीं कांतारां गायल्यात. क्वायन मंडळचो अध्यक्ष श्री वाल्टर सोज, क्वायर मास्टर श्री आविन वास आनी सर्व आमच्या गावपी गवपिन्यांक धन्यवाद पटयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. देवस्तुती बरी जाल्या आज फेस्ताची तशेंच कोंपरेच्या आयताराची देवस्तुती बरी जावंक मिनत काडलेल्या आमच्या देवस्तुती समितीक देव बरें करूं म्हणटा. ताचो संचालक श्री विवियन पायस, कार्यदर्शी श्रीमती जुलियट रोड्रिगस आनी समितीच्या सन्यांक देव बरें करूं. भोव सोबीत रितीन वेदी सुरंगार आयल्या आनी आज बोवापूरबायन फुलांची मांडावळांक सर आसा. ही मस्त वेळ लागता ही फुलां मांडावळ करूंक पूण आमच्या गोंयांच्या भयणींनी भारी एक कितें म्हणटात इंग्लिशान पेशंस म्हणटात तशें तांणी केलां हें काम. देखून हांव गोंयांच्या भयणीक देव बरें करूं म्हणटा. सुपिरिया श्री मॉलिचा, श्री सिस्टर अन्नपूर्णा आनी सिस्टर दीपिका तुमकां देव बरें करूं. आमच्या पिरगजेचे वेदी सेवक तांची भक्त शिस्त ह्या सगळी होगळेक एक पात्र ह्या सर्व आल्तार भुरग्यांचो आनी तांची सचेतक श्रीमती विना मोंतेरो हांचो हांव उपकार बावडटां. पुरच्या वेळार आनी आज फेस्ता दिसा शिस्त सांबाळूंक वेणूर पुलीस स्टेशनांत हांव पुलिसांची कुमक आमकां केल्या. देखून तांचो सब इन्स्पेक्टर आनी सिब्बंदीक देव बरें करूं. तशेंच ICYMच्यांनी पार्किंगाक मांडावळ केल्या. तांची जबाबदारी बऱ्या तरान केल्ल्याक ICYM संघटनाक देव बरें करूं. पर आयतारा कातोली सभेन वाराड्यांतर मांडून हाडलेल्या भाशण स्पर्धांत संत आंतून वाड्याच्या सियोन पायस हाका दुसरें स्थान मेळ्ळां आनी साजुजे वाड्याच्या अन्वेशा पायस हाका पयलें स्थान मेळ्ळां. वाराड्यांतर इनाम हाडलेल्या ह्या आमच्या भुरग्यांक आमी अभिनंदन पटयता. कंग्रॅच्युलेशन्स. आज मिसा नंतर आमच्या ICYM आनी YCSची स्टॉलां आसात. विविध खेळ आनी ड्रॉ आसात. भेट दिया. तशेंच डिसेंबराच्या 25 तारीखेर ICYM घटकाचो 35वा वार्षिकोत्सव ती आचरण करतात. ह्या कार्याक फुडल्या दिसांनी फंड एकठांय करून तुमचे लागीं येतीत तर पुलाची पाकळी दिवन तांकां तुमी बेसांव दिया. आतां आमच्या ह्या फेस्ताक स्पॉन्सर रावलेल्या आनी आदार दिल्लेल्या दानीची हांव नांवां वाचून सांगता. देखून आमचो आयचो प्रधान याजक मनादीक बाप JB सल्डनान मुखार येवचें आनी तांकां मान करचें. स्पॉन्सर लिस्ट हांवें पब्लीश केल्ली त्या प्रमाणे पयले कुंपरेच्या आयताराक बँड वता आशिल्लो आमकां श्री फिलीप आनी आयरीन रोड्रिगस सांत आंतून वडो. फिलीप आमकां आसा मुखार येवचें. आयरी बाई आयली. तुमी आनीकी मुखल्या कुंपरेच्या आयताराक आमकां बँड दिवंक जाय.
तशेंच नवीस बंटिंग्स आमी हाडल्यान मस्त बंटिंग्स सोबीत दिसतात. हे बंटिंग्स आनी डेकोरेशनाक आमकां स्पॉन्सर रावल्ली आसात जुलियाना मोंतेरो आनी कुटाम सांत आंतोन वाडो. जुलियाना मोंतेरो तिका येवंक जायना, हांवें विनंती करता ज्योती टिचरीक मुखार येवन उडासाची काणी घेवच्या. तशेंच आज फेस्ताक बँड स्पॉन्सर केला आमचो उपाध्यक्ष श्री लियो पेरेरा आनी जॉन डिसोजा. जॉन डिसोजा तुमी दोगांय मुखार येवन उडासाची काणी घेवची. जॉन डिसोजा ताका आमी गनमॅन म्हणचें. सावंड्स आनी जनरेटर वदाक्षिला आमच्या वाहनाक आनी कांतारांक आनी सावंड सिस्टम आनी वदाक्षिला. तसो स्पॉन्सर आसा रोनाल्ड क्रास्त आनी कुटाम मोरयेच्या कथावेन काळजा वाडो. रोणी तिकेशे पयस आसा, तिकेशे वेग्गी येवंक उलो दिता. मुखले स्पॉन्सर आसा फेस्ताक आमकां पुलांची स्पॉन्सर आयरीन क्रास्ता आनी कुटां मोरयेच्या कथावेन काळजा वाडो. आयरी बाय मुखार ये. आमकां पयलें फेस्त आसा म्हणल्यान आयरी बायन येवन फादर फेस्ताक पुलां म्हज्या लेकाची म्हणाले. तुज्या उदार मनाक आमी देव बरें करूं. मस्त पुलां आमी हांगासर हाडल्यांत, तुका देव बरें करूं. तशेंच कंप्रेच्या इतराक पुलां आमकां स्पॉन्सर केल्यांत श्री सिप्रियन फर्नांडीस आनी कुटाम बाळक जेजू वाडो. तशेंच आमकां हेर पुलां येवकरिस्ताच्या वाहनाक आनी पेद्रो क्लेवराच्या थंय भायर एक आल्तार आसा, थंय 2-3 पोटी पुलांची सगळी मांडावळ केल्या. आमकां कुमोग केल्या श्री लॅन्सी आनी विना मोंतेरो सांजुजे वाडो. लॅन्सी मुखार येवचे आनी उडासाची काणीक घेवची. भायर एक व्हड सयत LED TV गेल्या, ती आमकां स्पॉन्सर केल्या. तशेंच थंयचें लायव्हय आमकां स्पॉन्सर केलां. आनी ते जावन आसा स्पॉन्सर आमचे वास इव्हेंट मॅनेजर्स. तसो मालक संतोष वासच्यान मुखार येवचे आनी आमची उडासाची काणीक घेवची. आमची फोटोग्राफी करूंक आमकां हर एका संदर्भार खुद्द हजर जावन आमची फोटोग्राफी करता श्री अरुण पायस वेणूर. अरुण पायस, तुवें आमकां हे फोटोग्राफी स्पॉन्सर केल्ल्याक तुजो आमी उपकार बावडटा. हांव धन्यवाद पटयता. हांव देव बरें करूं. आमची सगळीं फ्लेक्स एंड बॅनर्स एकल्यान स्पॉन्सर केल्यांत. पूण ताणें नांव सांगचें नाका म्हूण सांगलां, देखून ताका मुखार म्हाका आपो येवंक जायना. तुका देव बरें करूं. आमचे लागीं पटल्यान ती आसा स्पॉन्सर केल्ली म्हाका गोत्त आसा. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या आमच्या इगर्जेच्या दफ्तराक नवे कर्टन्स एकल्यान गेल्यांत आनी तो जावन आसा कोडयाळचो मेल्विन डिसोजा म्हणून. आनी ताच्या तर्फेन हांव उलो दितां. प्रवीण आसा जाल्यार प्रवीण जी आसा जाल्यार ताणें मुखार येवचें. प्रवीण. उपरांत नेक्स्ट आमकां 5,000 दिवन ह्या संदर्भार कुमोग केल्या सेलीन पिंटो आनी कुटाम सा लॉरेस वाडो. सेलीन बाई आसा नाजाल्यार आनी एकलो 5,000 दिवन आमकां कुमोग केल्या विल्सन पिंटो आनी कुटाम सा लॉरेस वाडो. ह्या फेस्ताक स्पॉन्सर रावण ह्या प्रयोजक जावन आमकां आदार दिल्ल्या आनी तशेंच मोडदोम दिवन कुमोग केल्ल्या सर आमच्या मोगाच्या फेर्गसगारांक तुमच्या उदार मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव. आनी आमच्या पात्रोणाची सा पेद्रो क्लेवराची आशिर्वादां तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.
आतां आमचे संगत आसा आयचो प्रधान याजक भोवमानात एक दोतोर जे बी सल्डाणा तांकां आमी एक ल्हान उडासाची काणीक दिवंक कशी व्हरता हांव विनंती करता ती मुखार हाडच्याक. आमचे विगार वार सायलंट आसात पूण तांकां हांव मुखार आपयतां आनी आमच्या मोगाची काणीक तांकां दिवंक हांव कशी व्हरतां. विगार बाप एलियासोस पोरण्या सोल्ल्यांतल्या एलियास प्रवादबरी सदांच स्फूर्ती उर्बा उमेदीन भरलेलो कसो विगार तसो जावन आसा लोक. तुमी तशेंच म्हाका सकाळांक तुमी बारी मोगाचे साबार फावटी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमी मेळ्ळ्या. तुमी त्याच स्फूर्ती उमेदीन उर्बेन भरलेले. त्या देखून आयच्या दिसा हांगासर जमलेल्या सर वार्डाच्या याजकाच्या नांवी फिरगजेच्या आनी तशेंच सैर याजकाच्या नांवी तुमकां सगळ्यांक विगारांक धर्म भयणीक आनी तुमकां फिरगजकारांक आमी बरें फेस्त मागता आनी म्हणटा बावडतान बरवशान एकवटान बांदलेलें एक फिरगज कुटुंब तुमी बांदा. बरें फेस्त तुमकां. भगवंत सत्य गुरुवेन निवारम कामची देवा आमच्या अंधस्मरणांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन.
सिरीजचे तिकीट तुमच्या मुखार असतात. के सिरीज पेप्सी ड्रॉ के सिरीज तिकीट फक्त 20 रुपये तुमच्या मुखार IC होम साधे हाड नेऊन असतात. देखील तुम्ही सहकार दिजे म्हणून विनंती करता. त्याच्या सांगता असा कॉम्बो ड्रॉ तिकीट केवळ 50 रुपये समजताना सहकार दिजे म्हणून विनंती करता. के सिरीजचे तिकीट तुमच्या मुखार असतात आणि तसेच एक नोकुल असतात. के सिरीज तिकीट असेल तर की के सिरीज कन्फर्म जीवी